मनशां खातीर मनशां मोदलो, देवा नांवान निवडलोलो, बौरो गोवली आपल्या शेल्यांचो. आयज ह्या कुशालकायेच्या दिसा आमच्या पादविगारा पासत आमी देवाक दिनवास आठयता. फादर सिप्रियानो दा सिल्वा आपल्याक फावो केलेल्या पाद्रीपणाच्या 40 आनी 6 वर्सां खातीर देवाक दिनवासता. ही कुशालबोरीत भावना मनान दवरून ह्या सुवाल्याक आमी सोबीत विशय विचला. देवा बापान आपले सेवेक नेमलोलो जावंक बरो गोवली शेल्यांचो आठयता दिनवास आपल्या मुन्यारपणाचो. आमच्या गोवल्यांक आनी हेर यादनिकांक येवकार दिवन हे मिसाचे भेटेक सुरवात दितना गायन गावुया यादनिकाची वाकाणणी A15. सगळीं उबी रावया. मनशा खातीर मनशा मोदलो, पोरण्या देवा निवडलोलो, भितर सोरता यादनिकांचो. मनशा खातीर मनशा मोदलो, पोरण्या देवा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सव्वे आसूं. मोगाच्या भाव भयण्यांनो, सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज आवडटा. आमचे फिरगोजेन आयज व्हड संतोशाचो दीस, कारण आयच्या दिसाक देवान आपल्या सेवकाक फादर सिप्रियानो दी सिल्वाक मागलोलो. आयज 40 आनी 6 वर्सां जालीं तो आपली गोली सेवा दिवंक 12 फिरगोजनी वावुरलो. आनी आतां आमचे तालिगांवचे सांग मिगालीचे फिरगोजेन तो उमेदीन वावुरता आनी जिवीच्या मासा रोगतान तो आमकां पोसता. फादर सिप्रियानो दी सिल्वा हे आपल्या 40 आनी 6 वर्सां फावो जाल्ल्या मुर्यारपणार आनी पाद्रीपणाच्या आपोवण्या खातीर देवाक आर्गां दिता. आमी तालिगांवची फिरगोज सभा
तितलीच खुशालकायेन उमाल्यांनी बरोवन देवाक वाकाणटा. इतल्या मोगान आनी उचक्यान बोललो गोवली आमकां फावो केलो म्हणून तुज्या मोल्यान वार कोत्ताना आपल्या जिवाची पर्वा करनासतना आमची उमेदीन सेवा कोत्ता. दोनया देवा ताका लांब आंक दी. कुडीन आत्म्याचे बोलाकीन भरून घसघशीत बेसांव ताचेर ओतय आनी एकाक शिमोर पीक दिवंक ताजो वार फोलादी करूंक म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानाक देवाची कृपा मागुया. तशेंच ताच्या सांगात्याक गोवल्यांक वार खांत मारतल्यांक फादर हेस्टन आनी फादर डॉमिनीक तशेंच डिकन शेल्डन आनी डुबन हांचे पासत ह्या मिसाच्या समुदान खतखत्यान मागुया. भयणी भावांनो, सगळ्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार हे देव मंदिरांत. भोव करून आमचे याज्ञीक भाव आमचे बरोबर आसात. तीन दिनवासनेचें बलिदान आमी देवाक पेटयता. गोंयच्यानूच 40 आनी 6 वर्सांची याज्ञिकी सेवेची यात्रा सोंपता. आयज सकाळी फुऱ्यान हांव नियाळटलों 9:30 वरांचेर 40 आनी 6 वर्सां आदीं ग्रेस चर्च मडगांवां बिश्प साहेब सोंपिल्लो राहुल गोन्साल्वीस हाणें ही याज्ञीकपणाची मागणी आमकां दोगांक थंय दिल्ली. ही लांबीक यात्रा तुमच्या आदारान, तुमच्या मागण्यान आनी तुमच्या बऱ्या उतरान आज पुरान फुडें वता. तुमकां म्हज्या मना काळजान दवरून करीत भाशेन देवाक दिन भासता आनी आमकां सगळ्यांक भोव करून याज्ञिकांक तुमचो तेंको सहकार आनी तुमचे बरे उतराचो आनी उत्तेजनाचो पालव एनकरेजमेंट आमकां सदांच मेळूंक ह्या मिसांत हांव मागतां. आयज एसलेस मनान हे मिसा बेटीक तयार करता आसतना जायते फावटी आमी याज्ञीक कशे वा आमी गृहस्थी कशे चुकल्यान देखून देवाच्यान एकामेकाचें भोगसणें मागुया. हांव पातकी सर्ववेदार देवाक आनी तुमकां म्हजो गुन्यांव करून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां आवडलो. म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विरोधी करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Deva,
tuka makandau Moi madeva kusorki Hari shakti da jaisha sosari Somia Jesu Krista Baba Jaika Putra Somia Deva Deva Chishiri Tu Sonsara Chepapatai Amchika Kutko Tu Baba Chauzia Poslai Amche Magre Ai Kunge Moi Madeva Kusorki Hani Shanti da Jaisha Sonsari Vidya Kovitatmya Sagati Deva Baba Che Moi Me Jesu Krista Eglosu Bovi Eglosu Isur Eglosu Bovisur Moi Madeva Kusorki Hani Shanti da Jaisha Sonsari प्रार्थूया. भो पवित्र बापा, तुझ्या मागलोल्याच्या सासनीक याज्ञिकपणांत वांटो घेवंक म्हाका फावो न्हय, तरी तुवें म्हाका तुजो याज्ञीक जावंक वेंचून काडलोय आनी फाटलीं 44 वर्सां पवित्र सभेच्या सेवेक म्हाका नेमलोय. दिरान आनी दुलोबायेन शुभ वर्तमान परगट करूंक आनी सोडवणीच्या गुटांचो विश्वासी मुणयारी जावंक म्हाका कृपा दी. आमच्या सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. एझेकिएल प्रभादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर देव अशें सांगता, हांवूच म्हज्या हिंडांक राखतलो, आख्ख्या हिंडाची सूत कोत्तलो. जोली मोडी शिंपडल्या शेळयांक सोडटेल्या गवळ्या भाशेन हांवूय मोज्यान सोडून काडटलो. धुंवरेन आनी दाट काळोखान लागून जंय जंय त्यो सांडून गेल्यात थंय ताण हांव तांकां सोडयतलो. ज्या देसांनी त्यो पावल्यात त्या देसांतल्यो हांव तांकां भायर काडटलो आनी सगळ्या देसांतल्यो एकठांय करून तांच्या खाशा देसान हांव तांकां परतून भितर हाडटलो. इस्रायलाच्या दोंगराचेर जोरी लागीं आनी लोक रावतल्या जाग्यांचेर हांव तांकां चोरवाक व्हरतलो. बऱ्या हिरव्या चोरवान हांव तांचें पोट भरतलो. इस्रायलाचे उंचले दोंगरार उंचले दोंगर तांकां चोरव दितले. थंय चोरव मेळटल्या दोंगराचेर ते विसव घेतल्यो आनी इस्रायलाच्या दोंगराचेर तांकां उत्तम चोरव गावतलो. हांवूच म्हज्या शेळयांक चोरयतलो आनी तांकां आड पडोश्यो कोत्तलो. अशें उलयता तो सर्वेस्पर. सांडलोल्यांक हांव सोदतलो, दुखवलेल्यांचे गाय बांदतलो आनी वस्कोत जाल्ल्या तिका गोड कोत्तलो. मोटी आनी मजबूत आसा तिका राखतलो. हांव तांचो कोरो गवली जातलो. देवाचें उतर हें. मोडोकार.
आमचो जबाब हे पोरी गांवांत जातलो. सगळ्या संवसारांत वचा शुभोदमान पुरगुरा. सगळी गावया. सगळ्या संवसारात वचा शुभ वर्तमान पुरगुरा. Somos logono devak vakana Survoi borsano yavik navara. Sabab सगळ्या संवसारात वचा शुभ वर्तमान पुरगुरा. Oțul mogaci tacitir cuși Toialam sodeu sasnak visvași. Sabab सगळ्या संवसारात वचा शुभ वर्तमान पुरगुरा. सगळी उभी राहूया. उद्गाराचे गायन गाऊया. B8 पान 24 B8 पेज 24. आम्ही पहिलो आणि दुसरो श्लोक गावचो. Gesù, taruka tu zwartu, amka papaci pamugie. Alleluia, 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 Alleluia. Survis por तुमचे सोवे आसू. Tutte sove asu, Suavam por more Gesù Cristo Gesù fortoma. moja ducha somia. त्या उपरांत तिबेरियसाच्या दोर्याशी जेजू दिश्टी पडलो. हे पोरी तो दिश्टी पडलो. शिमाव पेद्रू, जोवलो म्हणलोलो तोमास, गालिलेंतल्या कानाच्या नातानियेल, झेबादेवाचे पूत आनी तांचे शिसा मदले आनीक दोग एकठांय आसले. शिम्याव पेद्रून तांकां म्हळें, हांव मासली मारूंक वेता. तांणी ताका म्हळें, आमी तुजे बरोबर येता. ते गेले आनी ओड्ड्यान चडले, पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. सकाळीं जेजू वेळेर उबो आसलो. तो जेजू म्हूण शिसांक कळ्ळें ना. जेजून तांकां म्हळें, इश्टानो, मासली कितें तरी पडल्या मू? तांणी तांकां जबाब दिलो, कांयच ना. ताणें तांकां सांगलें, होड्याचे उजवे वाटेन रापूण घालात आनी तुमकां मासली पडटली. तांणी रापूण घाली आनी मासली एकदम चोड पडली देखून तांच्यान ती ओडून हाडूंक जायना जाली. जेजू मोग करी त्या शिसान पेद्रूक म्हळें, तो सोमी म्हूण आयकून शिमाव पेद्रून आपले आंगले पेंगटाक बांदलें, कित्याक ताच्या आंगाक कांयच नासलें, आनी ताणें दोर्यांत उडी मारली. पूण मासलेन बोल्लोली रापूण ओडीत ओडीत येरशी आसले.
ते तोडीक लागींच आसले, सुमार 150 हात भायर. ते वेळेर पावले तेन्ना ताणें थंय उणो देखलो आनी कोळशांच्या उजार दवरलेली मासली. जेजून तांकां म्हळें, तुमी आतां दवरल्या तांतली थोडली मासली हांगा हाडात. होड्यार चडून सिमांव पेद्रून रापोण वेळेर हाडून म्हळें. ती 153 व्हडल्यान मासल्यांनी भरलेली आसली आनी इतली व्हड मासली आसतनाय रापोण पिजली ना. जेजून तांकां म्हळें, नास्त्याक येत. तुमी कोण गाय म्हूण विचारूंक नास्त्याक बसलेल्यांतल्या कोणाकूच काळीज जायना जालें. तो सोमी म्हूण ते जाणो आसले. तेन्ना जेजून फुडें सरून उणो घेतलो आनी तांकां दिलो. तशेंच मासळी दिली. मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जाल्या उपरांत जेजू शिसांक दिश्टी पडलो, ती ही 3री फावट. Gesù Cristo, Gesù portomane. Cristo. भाव-भयणीनो, 2 सुमान फाटी क्रिसम मास वळगो जाले, त्याला पवित्र करचे मीस. म्हजे सायडीक फादर सिप्रियान पडलो आनी तो मिसा आदी म्हणालो, योजीक म्हाका 46 वर्सां भरता, तुवें येवंक जाय, सेरमांव करूंक जाय. आनी हांव अजाप जालो, म्हाका कित्याक सांगलें काय. हांवें रोखडें सुवय म्हणलें, कित्याक सिप्रियान, फादर सिप्रियान आमी बरोबर चड जिवंक ना, पूण हांव म्हज्या भुरग्या पाद्रीपणा सावन हांव ताका वळखता, उर्बा दितलो आनी ल्हान पाद्रींक अदीक कुशलकायेन वागयतलो. न्हयच गोवडी लोकांक, पूण गोवडी ल्हान पाद्रींक सुद्दां तो जालो. आनी जेन्ना हांव बाणावले पातकूर आसलो, तो मडगांव आसलो, सदांच म्हाका आपयतालो कितें सेरमांव बीन फादराक उगडाय येतालो, फादराक मंगूळ हांगा, आनी अदीक एप्रिशिएट करतालो. म्हाका दिसलें घोडी ताका लागून म्हाका सेरमां करूंक हाडला अशें दिसलें. आनी जेन्ना ताणें सांगलें आपणाक 46 वर्सां भरतात, यादनीक म्हणचे हांव अजाप जालो. 46 आनी 4 वर्सांनी गोल्डन जुबली. तेन्ना म्हाजेरूच लक्ष घातलें, म्हाका 32 जालीं, खंयच्यानूच वर्सां धांवलीं ही 7th पवित्र सभेच्या. जेन्ना 46 म्हणटना म्हणे फादर सिप्रियानाचे म्हणल्यार ओल्ड टेस्टमेंट काबार जालो. ते ओल्ड टेस्टमेंट 46 बुक्स आसात. आतां तेजो न्यू टेस्टमेंट सुरू जाता. आतां कितले वर्सां नकळो हांव, पूण ताका दिवची, जायतीं वर्सां दिवची. आजुनूय उर्बेन वावुरता. उर्बेन 46 वर्सां तो वावुरलो आनी फुडें वावरूंक ताका आसा. जंय उर्बेन तो वावुरता. आनी ताका विचारलें, तुजो ब्रीद कितें आसलो. आमी यादनीक जातना आमी ब्रीद घेता. आनी ताणें म्हणलें ही उतरां ताची, टू स्पेंड माय लायफ फ्रुटफूल इन सर्वीस. म्हजें जिवीत घडये हांव गोवडी, म्हाका देवान पाद्री कसो मागला, ओ देवान म्हाका हें देणें दिलां, पूण म्हजें जातलें म्हजें जिवीत हें सारूक, म्हजें जिवीत फोडाबरीत करून सेवे वरवीं. एक गोवडी म्हळ्यार सेवेचो. आनी जेजून शिसांक तेन्ना आपयलें सेवा करूंक, जे हांवें तुमचे पांय धुल्या, तुमी सेवा करची. म्हणटच पाद्री सिप्रियानान 46 वर्सां सेवेन जाल्लीं. फ्रुटफूल म्हणटना, फोडा बरीत म्हणटना आमी आसानी आंबे पणस जातात आनी पडून आमी कुशाल जाता. एक तर आंबो जालो, पणस जालो, आमी कुशाल जाता. म्हजो एक तसो फ्रेंड आसा राया, फादर सिप्रियानूय थंय आसलो. ताणें एपल रोयल्या आनी एपल रोयतना ताका एपल जाले, कितलो खुशाल जालो. आमी गोंया एपल जाता आमी म्हणटालो. सो आमी कितें करता ताचो बरो फोड आमकां मेळचो, फोडा बरीच जावचें. तर फादराचें होच हावेस आसलो बी टू स्पेंड म्हजें जिवीत देव आपणाक हें दिता. मनीस कसो आनी कितें यादनीक कसो, गोवडी शिड्याचो गोवडी कसो फोडा बरीत करूंक सेवेंतल्यान सेवा करून आनी हें करूंक, कित्याक जेजूचेर विस्वास धरून
कित्याक जेजूच्या गोडीकपणान वांटो आसा. आयज पळया हे सीस हेसनी आमी जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचेर आमी लक्ष घालता. जेजू पुनर्जिवन जावन 40 दीस तांच्या सांगाता रावलो. आमी 40 दिसूच आमी लेंटूच म्हणटा, पूण 40 दिसूय आतां कित्याक रावलो तो? तांचे बरोबर स्वर्गार वेचा आनी 40 दीस रावलो. आनी वाचपां तर आमी हे दिसांनी वाचपान तर लक्ष घालता. वचात वाचपां तरी वाचात, मिसाक वचना जाल्यार बरें आसा, पण ही वाचपां तरी वाचात. आमचे कित्याक सिसांक सुद्दां दुबाव आसले, खरेंच जिवन जाला काय म्हण. तांच्या जाणा सान थॉमस कसो भशेन तेचे गाय पयल्या बगर हांव सत मानपाक ना. आनी आयजूय जेन्ना पेद्रू नुस्तेकार आसलो, चल या म्हणलें, चल तो मेलो गेलो न्हू, आतां कितें करया, आमी नुस्तें मारपाक या. पूण तो म्हणटा कांय नुस्तें मेळ्ळें ना, फोड मेळ्ळो ना ताका. रातभर मारली, फोड मेळ्ळो ना. पूण जेजू कितें सांगूंक सोदतालो ताका. आनी जेजू जेन्ना दोडये ताका मेळलो, जेजून म्हणलें उजवे वाटेन रापूण घाल. 150 हात भायर आख्खो दर्या ताणें रातभर मारली, पूण जेजूच्या उतराक पाडो दिवन म्हणलें ताका नुस्तें पडलें. जेजू दाखोवंक सोदतालो तुज्या जिवितान फोड तर तुमकां जिवितान शिसांक दाखोवंक सोदतालो, फोड जाय म्हज्या उतरा प्रमाणे चलूंक जाय तुवें. आनी कितली नुस्तीं पडलीं? नंबर दिला थिंगा 153, 153. कित्याक गाय? वाय नॉट 150? 150 म्हणून येतालें. त्या काळार ते सोजमताले की देव 153 स्पिसीस ऑफ फीश. दुसरें कितले भाशेन नुस्तें आहा? तामसो, मुद्दोशी, न्हू म्हणजे बांगडो, ताल्लो. ते काळार म्हणटाले की देव 153 फीश टायप ऑफ फीश. पण आतां सोदून काडल्या दे आर मोर दॅन 35,000 स्पिसीस ऑफ फीश. जितले दीस वाडटा तितली सोद जाता. पूण त्या काळार ते सोजमताले. आनी तशेंच त्या काळार असलें की 153 देश आसले म्हणून, कंट्रीज आसले म्हणून. आतां जेजू हे खुणा ह्या शुभ वर्तमान ही खुणा कशी की तुमी रापूण घालपाक जाय. जेजून तांकां आनी एक पाटी तशीच मिलाक जाली तेन्ना म्हणलें हांव तुमकां मनशांक दोतोर तसले खारवी करतलो. आनी ते विसरलेले, तो नुस्तें मारूंक गेल्ले. पूण ह्या खुण्यांतल्यान सांगूंक सोदता जेजू तांकां, म्हाका जाय तुमी रापूण मारलेली. आनी सगळे तरेची रचना हे रापणेन आयलेली, पिंचपाक ना. चर्च म्हाका जाय ही सगळीं राष्ट्रां एक जाल्ली. आनी जेजू हातूंतल्यान रापूण पिजली ना, पिंचपाक ना. हो वावर तांकां मनशांक दोतोर तसलो खारवी. म्हणटच जेजूचेर पात येवन जेजूच्या उतराक तांणी पाडो दिलो आनी तांकां फोड मेळ्ळो, नुस्तें मेळ्ळें. आयजूय आमी पयलें वाचप तर पडत जाल्यार हेसांनी ते लाणग्या मनशाची खबर मेळटा. कशे भाशेन जेजू ताका पेद्रू आनी जिवां ताका बरें करता. उठ म्हणटा, आमचे कडेन भांगर ना म्हणटा, आमचे कडेन रुपें ना, पूण जेजूच्या नांवान उठ आनी चल, वच. सो जेजूच्या नांवान फोडा तांणी सेवा केली. तशेंच सिप्रियान, फादर सिप्रियान 40 वर्सां जेजूचेर पात येवन, तो गवडी जर जालो जाल्यार जेजूचो गवडी, जेजू खातीर, जेजूच्या घोडींगपणान. तसो जेजू हांव बरो गवडी म्हणटा. एक यादनीक आमकां देव आपयता गवडी जावं, आनी तूं म्हणटा आयज तुमी देवाक दिन वचता ताच्या देण्या खातीर. वय ताणें सेवा केली 40 आनी 6 वर्सां. आनी सेवे वरवीं बरो फळ ताणें जिवितान दिलो, आपले पोरजेक दिलो, दुसऱ्यांक दिलो. जे गांवांनी तो वावुरलो, 12 जाग्यांचेर तो वावुरला खंय, तसो डिकन कसो आनी दुसरे रिजन्सी कडेन वावुरला आसतलो. पूण ताणें जेजूचेर पात येवन, कित्याक आपूण जेजूचो गवडी, आपूण जेजू खंयच्या जशें शिसांक आपयले, शिसांक पाठयले, तसो ह्या दिसांनी आमी पाप साहेब पळयता, तो एक बरो गवडी जालो. ताचें जिवीत फळां बरीच जालें. आमी जायते गूण ताचे वाखाणटा, कित्याक जेजू खातीर ताणें केलें. तसोच फादर सिप्रियान, देवान ताका आपयलो, आपोवणें ताणें स्विकारलें. सगल्यांक मेळून आमी गीत म्हणलां, मनशां खातीर मनशां मदलो देवान विचलो हें आपोवणें. आनी देवाच्या उतराक ताणें वय म्हणलें, यादनीक जालो. आनी 40 आनी 6 वर्सां
ताणें सेवेंत सारली आनी ताचो फोड आमकां दिसून येता. तर देवाक दिनवासुया, देवाक वाखाणुया. जेजूक परगडटलो कित्याक जेजूचो अनुभव ताका आसलो. जशें सिसांक अनुभव आसलो, पेद्रूक आसलो, आनी जेजूच्या नांवान ताणें ताका ल्हानग्याक बरो केलो असो जायतो वावर फादरान केला. देवाक आमी दिनवासता आनी ताचो न्यू टेस्टमेंट सुरू जावन आनी बरें ताका फुडाराक आमी आवडयता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. उबी रावया. आमची थोडी मागणी हे वेळार बापाक आमी खालतीकायेन उबारुया. मोगाड बापा, फादर सिप्रियान दा सिल्वा पासत आमी तुका दिनवासता. तुजे बरे खोबरेचो परगोटनाद जावंक तुवें ताका विंचलोय. आयज ताच्या माखणेच्या दिसा मेल्कीसेदेका पोरी तूं यादनीक सासणाच्या सासणांक ह्या उतरांचो उगडास करून ताच्या गवणीक वावराक सुफोडाय आमी मागता. तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत कोर. मोगाडा बापा, आमच्या पाद विगारान वेता ते फिरगोजेन पोरजे सवें खूपच हुस्को आनी मोग दाखयला. सगल्या फिरगोजेंतल्या वांगड्या सवें इस्कॉलान, दोतोनीन, तरणाट्या, जाणट्या सवें आनी आडी तो भारी वावुरलो आनी वावुरता. ह्या ताच्या वावराचेर देवान आशिर्वाद घालूंक आनी सगल्यो ताच्यो येवजण्यो शांती पावूंक आनी हो वावर आनी नेटान करूंक बरी भलायकी फावो जावं म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत कोर. मोगाडा बापा, पाद विगाराच्या सोर्गेस्त आवय बापाय पासत आमी मागता. तांचे बऱ्या जिविताचे देखी वरवीं फादर सिप्रियान द सिल्वा आमकां फावो जालो. तांच्या बरेपणाचो इनाम सोर्गीच्या राज्यान ती भोगूंक पावूंक म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत कोर. मोगाडा बापा, फादर सिप्रियान दा सिल्वाक तुजे कुरपेन ताका गोट कोर. पणजेचे फिरगोजेन तो वेचो आसा त्या ताचे फुडले मिसावांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. देवाचे जाणवायेन आनी शाणेपणान ओदीक बरोवंक आनी ताका कुडी ओतम्याची भलायकी सदांच फावो जावंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत कोर. सर्गीच्या भोवमोगाल बापा, आमचें जिवीत तुजेंच आमकां एक देणें आनी जायते जायते कुरपेन तूं आमकां बरी दसाय. फाटले 40 आनी 100 वर्सांनी तुजो मोग, तुजें आसणें आनी तुजे पुताच्या तामोन आसतना यादनिकी मुण्यारपणान म्हाका वावर करूंक भाग मेळ्ळें. दिनवासतना सगल्यांक जाणी म्हजेर प्रभाव घातला आनी जांच्या जिवितांत हांवें प्रभाव घातला तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
स्टॉल आणि हात. हे स्टॉल वापरून आमकां दर एका संस्कारान फादर सिप्रियानो दा सिल्वान देवा बापाचो मोग आनी आशिर्वाद वांटलो आनी तशेंच आपले सेवेच्या हातांतल्यान आमचो भावार्थ वाडूंक वावुरता. ह्या ताच्या देण्या खातीर देवाक दिनवासून हे स्टॉल आनी हात बापाक उबारुया. पोंटी आनी मीठ. पोंटी जावन आसा उजवाडाची कुणा. आमच्या याज्ञीक भावान फादर सिप्रियानो दा सिल्वान आपल्या हास्त्या मुखामोलान आनी आपल्या उजवाडाच्या उतरांनी सदांच दुसऱ्यांक एक उजवाड जालो आनी मिठा भाशेन दुसऱ्यांच्या जिवितान खुशालकाय हाडूंक सदांच वावुरता. ह्या गुणा पासत देवाक दिनवासून ही पोंटी आनी मीठ देवाक उबारुया. उंडो आनी सोरो. हो उंडो आनी सोरो याज्ञिकी जिविताच्यो कुणा. जसो जेजून आपलो बरो गवली जावन कुर्सार आपणाकूच आमचे पासत मोडून दिलो, तेच पोरी फादर सिप्रियानो दा सिल्वा पोरजेचे सेवे पासत आपणाकूच आमकां मोडून दितात. जेजूच्या मासाच्या रोगताच्या बोल घेवन काळजीदारपणान पोरजेची सेवा करतात. ताच्या जिवितान येतल्यो अवघडायो, कोश्ट, त्रास आनी कुशालकाय ह्या उंड्या सोऱ्याचे मिसळणेन एक जावन तांचें जिवीत बोलवून जाव म्हूण हो उंडो सोरो याज्ञिकाच्या हातांतल्यान बापाक उबारुया. बेठवून एक आमी गायन गावुया. सी 30:8 तुकांच बापा पान 40:4 सी 38 पेज 44. भयणी भावंडूय आमचें बलिदान सरपूत वेदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागत. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान थारी मोहिले आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्वर मागत घेवन. प्रितीचे बापा, 40 आनी 6 वर्सां आदीं ह्या दिसाक घेतिल्ल्या म्हज्या याज्ञिकपणा पासत म्हज्या भाव भयणां बरोबर म्हज्या फिरगोजकारां बरोबर काळजांतान तुका दिन वाचता आनी हो वांकडणीचो योजन तुका भेटयता. तुजो याज्ञीक जावंक म्हाका फाव न्हय, तरी तुवें म्हाका आपयलाय.
फावो ते परीन तुजी सेवा करूंक तूंच म्हाका चलय आनी तुजे पवित्र सभेन तुज्या सेवकांची संख्या वाडय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमची सभे आसूं. तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम दिसा तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखणी व्हरत्या दोबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली तोच तो दुरप निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें देखून पासकांच्या संतोशाचे नजार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गीच्या दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Povit, 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 Tomaras sorbes mortum, Sorganizom sargola, Tuja voi moma, Usorgim tuka soi soi, Sorbes morace navi, Jedna prakazor, Usorgim, 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 tuka soi soi. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूस आनी कास घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात म्हजे रगताची काल्स नवे आनी सासणीक करोराचें हें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया तुझ्या कुर्सानी बोलून जीवन पणावली तुवें म्हाका सोडली सोम्या संवसाराच्या सोड पडणारा आमची सोड पडको. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता हो जिविताचो उंडो आनी सरुणीची काल्स तुका समर्पीत हांव तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर.
फिलिप नरी आनी सिमिया आमच्या गुंवडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणांचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुज्या इश्टाकुतीन मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें पोट जडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. हांव समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्मतान सरकाणीन तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुरवंडरा जेजूच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेली मागणी आतां बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सोराकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन मृतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे प्रमाणे तिका शांती दी. तोच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजूर चलयता सासनाच्या ससनांक. आमेन. जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे आपणाटोली आमची काकूत कोर. आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संसाराचे आपणाटोली आपले याज्ञिकपणांत आमकां वांटो दिल्लो जेजू तोच आमकां आपले गुवळी कशें नेमता. आपले जेवणान आमकां पोसता आनी आमकां आपल्याची बरी खबरीचे गोवाय करता. हे जेजूचे जेवणान आतां भक्तीन वांटो घेतिली आमी सगळीं सुभागी. सुमयात वेल्लोचे भितर येवचे म्हाका पारोना पूण तुजे काकुतरान म्हाका बराकी येवपी.
जेजूक आमच्या काळजान शेवताना गायन गावया आमचे मोदल्या कोणाक D1 पान 47 D1 पेज 47. मोगाडा जेजू, ह्या वेळार दिनवाशी काळजान तुजे आमी उपकार आठयता. तुजे कुडी रोगतान तुवें आमकां ओत्मीक जेवणान पोसलाय देखून ह्या वर्त्या देण्या पासत तुका आमी आर्गां दिता आनी वाकणटा. 46 वर्सां जेजूच्या मोड्यांत वावरूंक आमच्या पादविगाराक तुवें शेड्यांचो बरो गोंडी जावंक फावो केलोय. ह्या देण्या खातीर बापाक आमी आभारी. तुज्या मोड्यान वावरूंक आमच्या सगळ्या यादनिकांचें जिवीत रोसरोशीत आनी फळवंत जावंक तुज्या आशिर्वादान तांकां भर. अशें तांच्या हातांत घेतलेले शेड्यांचें बरें गवंडी जावन सदांच तुका मोयमान दिवंक ते पावूं. ह्या वेळार आमच्या सगळ्यांच्या काळजान तुवें बिराड केल्ल्या खातीर आमी तुका दिनवासता. आनी ह्याच उमाड्यांनी भरोन गायन गावया गवंडी कितलो बरो. Oh
बोमोगाल पादविकार आमचे काळजाचे दिन वाचता कूंक तुका हांव इल्लीशी ही म्हजी कविता सादर करता. बापायच्या फाटल्यान बापूय, बापाय फाटल्यान बापूय तूं आमचो, बापाय फाटल्यान बापूय तूं आमचो, बावा फाटल्यान भाव तूं आमचो, जेजू फाटल्यान बरो गवळी तूं आमचो, जेजू फाटल्यान बरो गवळी तूं आमचो, फादर सिप्रियानो तूं आमच्या सगळ्यांच्याच मोगाचो, हुस्को तुका आमचो सगळ्यांचो, हुस्को तुका आमचो सगळ्यांचो, ल्हानाचो तरणाट्यांचो तसोच वाडलेल्यांचो. आमची आत्मीक वाड जावंक हुस्को तुज्या काळजाचो, आमची आत्मीक वाड जावंक हुस्को तुज्या काळजाचो, वेगवेगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडून एकचार वाडयताय तूं आमचो सोमेस्तांचो. आमी दुखी कोंतीक सांपडल्यार, आमी दुखी कोंतीक सांपडल्यार आमकां सदांच मेळटा आदार तुजो, बुजवणेच्या उतरांनी निराशी जाल्ल्या काळजाक दिताय नवो बोरवांसो. केदीच केन्नाच कोणाक ना दुखोवचो, केदीच केन्नाच कोणाक ना दुखोवचो, मोग मोयपा सोंसणीकाय, मोग मोयपा सोंसणीकाय हो केरीत गूण तुजो देवान दिल्लो. गोरजेक सांपडलोल्यांक आदार मेळटा तुजो, गोरजेक सांपडलोल्यांक आदार मेळटा तुजो. जायत्या मिशनरी गांवांनी वचून उजवाड जालाय तूं जेजूचो. आयज जायते मिशनरी याज्ञीक भाव तशेंच गरीब लोक उगडास करता तुजो. देवा लागीं मागून तुका पावस आशिर्वादाचो. फादर, आयज तुज्या याज्ञिकी संस्कारणेक
40 आनी 100 वर्सां भरता. फादर, आयज तुज्या यादनिकी संस्कारणेक 40 आनी 100 वर्सां भरता. तुज्या हाताचो सगलो बरो वावर आयज आमचे नोदरेक दिसून येता. वेगवेगळ्या फिरगोजांनी तुवें जायतो बरो वावर करून दवरला. सिनियर सिटिझन्स आनी वुमन ऑफ होप ह्यो 2 नव्यो संस्था तुवें घडोवन हाडल्या. ह्या संस्थे वरवीं आमच्या जाणट्यांच्या तशेंच वुमन ऑफ होप ह्या भावा भयणीच्या काळजान जायतीच उर्बा वाडल्या. मोगाल बापा आमच्या पादवीगाराच्या यादनिकी संस्कारणे पासत आमी तुका आर्गां दिता. आनी आमच्या पादवीगाराच्या आवय बापायक सोर्गींचो मुकूट फावो कर म्हूण मागता. कारण तांणी पवित्र सोबेक तांचो पूत भेटयलो. पवित्र सोबे पासत तांचो पूत भेटयलो आनी असो पवित्र सोबेचो दिवो पेटोवन दवरलो. देव बरें करूं. प्रार्थुया. देवा आमचे बापा, तुवें म्हाका तुजो यादनीक केलो त्या दिसाचो दिनवाशी काळजान उगडास करून हो बावार्चाचो गूट हांवें संतोशान म्हज्या भाव भयणां बरोबर संभ्रमला आनी पोर घुटला. तो गूट म्हज्या जिविताची चालीन स्वतान पाडून आनी पोरीन दिसान दीस अदीक जेजू सारको हांव जावंक हे मिसाच्या संभ्रमणेंत म्हाका कृपा मेळूं. हे वर्तें देणे बापा म्हज्या भाव भयणां बरोबर नम्रतायेन आनी विस्वासान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशें बसुया. प्रितीच्या बावडनो केरीत भाशेन आयज हो खुशालकायेचो दीस आख्खे तालिगांवचे फिरगोचे, कित्याक आमचो मोगाचो पादिगार 40 आनी 100 वर्सां संभ्रमता आपल्या यादनीकपणाची. तशें फादर म्युजिकान सांगलां लांबदीक वाट, पूण मोगान तो चल्ला आनी आयज ही संभ्रमणी करूंक आनी ताची खुशालकाय दुपेट त्रिपेट चौपेट करून तुमी सगळीं आसात देखून म्हाका म्हज्या पादिगरा बरोबर खूब खुशालकाय भोगता. हांव हांगड्यात जालो जेन्ना फादरान हांव कम्युनियन घेवपाक मुखार सरलो तेन्ना म्हणलें तूं कितें दिनवास सगल्यांक आनी उलय, कित्याक आयज संभ्रम ताचो ताणें उलोवंक जाय आसलें. पूण धीर घेता की बापायचो संभ्रम पुताचोय संभ्रम, पादिगराचो संभ्रम पातकुरायचो संभ्रम. ह्या नात्यान तुमकां सगल्यांक हांव दिनवासतां. पयले सुवातेर हे सगळे पाद्री आयल्या ते ब्लेसींग आसली जायत्या फिरगोजांनी कपेलांनी ब्लेसींग जाता. आमचेय गोचेंत ब्लेसींग चलता तें संपोवन आमी आयल्या, कित्याक पादिगराचो दीस तो आमचो, आमच्या मोगाच्या फादर सिंप्रियानाचो दीस तो आमचो. तांकां दिनवास. केरीत भाशेन दिनवास फादर युजिकाक म्हजोय स्पिरिच्युअल डायरेक्टर गेला तो जेन्ना हांव सालिगांव सेमिनारी भितर सरलो. उमेदीन बोललो पाद्री, दुसऱ्यांकूय उमेद दिवपी आनी कितें जें सांगलां फादर सिंप्रियाना बाबतींत तें हांव 100% न्हय, 1000% न्हय, 1,00,000% मान दिता. भुरग्यां पाद्रींक तो जाय तो वयर काडटा, एनकरेजमेंट दिता. हांवें अनुभवलां हे 2 वर्सां. हांवें इस्टर संडे अनावन्स केल्लें जेन्ना फादर ऑस्टीन नॉरीस आयलो आनी ताणें पासोवर मील केली आमच्या ह्या इगोजेंत वॉसऱ्यांत 19th March. In the morning when I wished Padigar, I turned to Father Norris and I said, I have got a wonderful father. Really, it was a relationship of son and father. एक बापूय कसो ताणें म्हाका भिंगयलो right from the start. आनी हांव चुकल्यार हांव हेर कोणाक भिना, वो लोकां भित जायत, पूण पादिगराक केन्नाय भिजान रोखडो पयलो हन पादिगराक एक गोपान धांवता. फादर म्हाका ही चूक जाली आनी तेगे उतरांक कितलीं आश्वासनां भिनाक बाबा कांय जायना, सगळें हें करून वता, कांय जायना, हीं उतरां खरेंच म्हाका न्हू आनी जायते पाद्रींक ताणें वयर काडल्यात आनी खरेंच ताचे बरोबर जियोप म्हणल्यार तो म्हजे वाटेर येना, हांव ताचेर वाटेर येना. वी रिस्पेक्ट इच अदर स्पेस, प्रिवसी एंड बाउंड्रीज. हें हांव जें कितें उदकात्ता फादर डॉमिनिक आनी डिकन शेल्डन, ऑफिशियली डिकन शेल्डन, आतां डिकन डुबनूय हा, अनुभव घेता पास्कांची संभ्रमणी कश्यो करचो आनी पास्कांचें वीक, पास्कांचो बेजमेंत करचें तेन्ना ताणें अनुभवलां. आमकां कोणाक कांयच म्हणचो ना, कांयच दुखोवचो ना. सांगपाचें तें सांगतलो, पूण सांगपाक एक तोरा लुगत आसा. जाय तो पासेंस ते घेतलो,
देवान तें म्हाका उणें दिलां म्हाका पासेंस ना हांव उक्तेपणी मानून घेता आय कॅन एडमीट व्हेरी ओपनली वॉट इज दॅट टू से आय डोंट हॅव मच पेशन्स बट ही इज लायक एन एपिटोम ओशन ऑफ पेशन्स इतलें पासेंस खूंयच सोद हाडटा आमचो पादिगार अनुभव मनशागे सैम ते भाशेन पादिगारागे सैम आमगे पासेंसाचें कुशालकायेचें मोगाचें ह्या पासत कुशालकाय भोगता म्हाका ताचे पासत वावरूंक एक सागरात सांगता जेन्ना हांव आयलो 2-3 म्हयनो जाता जेनिफरान म्हणलें म्हाका जेनिफराक राग येवचो न्हू तें म्हाका शॅर कोता उलयता इश्टागूत जालें न्हू वावुरता आमी बाराबर तेणें म्हणलें तेका एका पाद्रीन सांगलें आवय पाद हेस्टन येता तो पाद सिंप्रियान आसा तासून काबार करता कित्याक तो सोंपेपणी ओग रावना पूण केन्नाय हो सयोग येयल्लो ना नेवर दीस ऑपॉर्च्युनिटी केम दीस सिट्युएशन नेवर अरोज पादिगराक म्हाका तासूं आनी हांवें पादिगराक तासूं आमी इतले बरे भाशेन जियेले हांव कित्याक पादिगार इतलो मोवाळ दोयाळ हांव कितकोन बाग जावन रागार जावन ताचेर इतलो मोवाळ दोयाळ म्हाका राग लवत येयल्या तेगे दोयाळाय मोवाळाय म्हाका सारकी ल्हानवीक कोत्ता खालती कोत्ता हो प्लस पॉयंट आमगे पादिगराचो सो नेवर द सिट्युएशन अरोज वेर इन वी हॅड इवन वन्स अ डिसएग्रीमेंट वी हॅड सम कॉन्फ्रंटेशन विथ इच अदर सदांच हांवें मुगे लिमिटेशन मानून घेतलें हांव पातकूर असो ही मुगे बाउंड्री आनी तो पादिगार असो तेगे सगलो अधिकार सगली पदवी ताची हें तरी मानून घेतलें तुज्यान चलूंक जाता आनी जें कितें म्हजें मतीन आसलें पादिगार सदांच मानून घेतालो हांवें उतरान लगूच सांगनाका पादिगार ठाक कोण हें करता कित्याक जाय ते आमी दोगांय मागड्यांत रावले एकमुखा पासत हें वर्तेपण देवाक दिनवासना इतलो भाग्यवंत पादिगार म्हाका म्हणलो देर इज फन ऑल्सो देर इज फेथ ऑल्सो विथ हिम भावार्थूय आसा विसवाच्यो हांव मोजेच्यो म्हणा मोजा बिकम्स द नेगेटीव सायड विसवा जावं फेथ जावं आनी कसले प्रोग्राम इल्लो विसव घेवंक इल्ली आमची उमेद सांबाळूंक तेंवूय केलां आनी तेणें केन्नाय म्हाका आडायलें ना दॅट्स वाय आय कूड बी सो सिन्सियर अँड स्ट्रेट फॉरवर्ड विथ यू ऑल दीस इज हीज प्लस पॉयंट म्हाका केन्नाय दामून दवरना हें तेगे इतलो लोक आयज तेका कित्याक मानता की गोंयभर जायते जाण तेगे फिरगोजकार न्हू पूण ताचें बरें कित्याक उलयता ती म्हाका मेळटा बिकॉज तो कोणा दामून दवरूंक भोवना तो अशें करून कोणा दवरूंक भोवना जावं देवाक जावं पोडचेक जावं पाद्रेक आनी अदीक करून भुरग्यां पाद्रेक जेन्ना तूं मनशाक आपणाक फ्रिडम दिता पीपल ग्रो पीपल लव यू रिस्पेक्ट यू ऑल द मोर प्रितीच्या बाबळीनो तुमकांय दिनवासता 7 वर्सां पादिगार तुमची सांगता आसा तुमी जाणां तालिगांव तो इश्ण पयलीं कितें आहलें आनी आतां तालिगांव खंय पावलां क्रेडीट टू हीम फूल क्रेडीट नॉट ओन्ली 1 lakh%, 10 lakh%, बट ऑल्सो with your assistance, with your support, and with your love, care, concern, म्हणटा ती सगळीं you can go on adding the adjectives. तुमी बरीं देखून पादिगार उदीक बरेपणान वावरूंक पावलो तुमचें बरें उतर आसा देखून पादिगारान जायतीं नवलां केलीं आनीक जाय तो तेंप आमची बरी आसल्या न्हू एमावसाचीं उतरां आमी म्हणूंक जातालीं स्टे विथ अस फादर सिंप्रियान स्टे विथ अस लॉंगर पूण देवाची खुशी ताचें सवें म्हजें सवें आनी इवन फादर डॉमिनिका सवें दुसरीच अल्टिमेटली हीज वील शूड प्रिवेल आयच्या दिसा वील आनी तें वस्त काण हांव दुखी करूंक सोदना पूण हीज वील शूड प्रिवेल हें मागणें दवरुया ताच्या हुशेन इतलो बरो पादिगार 7 वर्सां आमकां मेवलो आनी आमी ताचो भरपूर फळादीक फोळ काडलो देखून देवाक दिनवासया दिनवासता आमचो कोयर सांतान सदांच आहा कितलें ओकाजियोन आसा आमी चिंतान एक बऱ्यांतलो बरो कोयर तो ट्रेन करता आनी आमकां सगळ्यांक गायन मंडळाक बराबर देवाक वाखाणूंक आदार दिता दुसरे सुवातेर आमचे पॅरिश कावन्सिलाचो मॉडरेटर ही लिटर्जीची सगळी मांडावळ पळोवंक जावं मनशांक मार्कात करूंक तांकां हाडूंक सांगूंक सगळें ताणें केलां आमचो डिकन आहा ताणें हे वर्साक लिटर्जी बरयली गेल्या वर्सा हांवें बरयली हे वर्सा ताणें बरयली ताकाय दिनवास आतां 2 कळोन्यो हे वर्सा आमचो पाप साहेब मेला देखून आमी व्हड समारंभ करनात बिकॉज वी आर स्टील मोर्निंग ह्या पासत आमी हे मीस जातो सगळीं हॉलांत सकयल्या ग्रावंड फ्लोराच्या हॉलांत वचुया ताची उक्तावणी जातली कित्याक AC जाला ACचो वावर केला एकॉस्टीक सावंड सिस्टम जाला नवीन दारां बी घातल्यांत जीं घालूंक जाय आसतलीं तीं केल्यांत तुमच्याच आदारान जालां तें ताची उक्तावणी जातली त्या उपरांत आमी डोनेशन कुपनाची लाकी ड्रॉ काडटले हांव तुमी सगळ्यांनी जोडू दिवन आदार दिल्ल्या पासत हांव दिनवासता तुमी आदार दिलो देखून पादिगार इतलो बरो वावरूंक पावलो यात चड वेळ जावंच ना
थोडोसो वेळ पाद्रिगारा बरोबर सांगुया सारुया. आनी आयज कळोवणी कोत्ता आयज निमाणो दीस आमच्या डिकन शेल्डनाचो. फाल्यां हांव तो पास्टल इन्स्टिट्यूटां व्हेलो. हांवें सांगलो ताका बाबा आमच्या बरो आनी एक वरोस राव रे म्हूण. पूण तो आयज वचना. 30 तारखेर तो फादर शेल्डन जायना. डिकन ब्रदर शेल्डन वतलो. पूण आमी सोडूंक जाय ताका, वचून दी ताका आनी आमकां परतून तो फादर शेल्डन कसो मेळटलो. पाद्रिगाराक विश कोत्तना डिकनाचो उगडास करचो ताकाय तुमची परबी दिशान जायतीं जाणटीं दिसतात ताका बेसांव दियात. ही आमगे संवय. काजार जाता तेन्ना पाद्री जाता तेन्ना भुरगो चेडो चेडूं मुखार सरून जाणट्यांगे आशिर्वाद दितात. दियात ताका आशिर्वाद. अदीक करून ताका आशिर्वादाची आनी मागण्यांची गरज. आनी एकदां तुमकां सगल्यांक दिनवास आनी आमचे सगल्यांचे मागणी तुमचे पासत सदांच सायबणी मुखार आनी देवा मुखार चालूच आसा. उबी रावया. सोदम भाशेन फाल्यां 6 वरांचेर इंग्लीश भाशेन मीस आसतलें. फाल्यां सांजे 6 वरांचेर इंग्लीश भाशेन मीस आसतलें. फादर मायकल डिकुना आमचे बरोबर आसा मुंबयचो. तो मीस पेटयतलो. आनी फाल्यां आनी परवां आमी आमच्या माणगांव वाठारांतले फादर रिगन मार्टिन्स ताची फिरगोसकारां येतात आमचो आदार घेवंक. थंय फादरींक रावपाचें घर बांदपाचो तांचो विचार आसा. आमी फाल्यां सॅटर्डे एंड संडे ती आमचे बरोबर आसतलीं. उदारतांनी ह्या वावराक तांच्या माणगांव सिंधुदुर्ग डायसीस आमी आमचो आदार दिवया. फाल्यां इंग्लीश मीस जाले उपरांत आनीक आयतारा दिसाक सगळ्या मिसां उपरांत. सर्वेश पौर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. सर्पविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. होसियांत क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Melchizedeka puri sasnacia sasna, tu sasnacia sasna yati. Melchizedeka puri sasnacia sasna, tu sasnacia sasna yati. Krista sugi tuझे यात्रिको, Krista sugi tuझे रायमो. Podmi guru, roza dunia yanikezo. Digunarga vidao, arga vidao ami. Gaudena suzokali. Digunarga vidao, arga vidao ami. Melchizedeka puri sasnacia sasna, tu sasnacia sasna yati. Melchizedeka puri sasnacia sasna, tu sasnacia sasna yati.